Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे फावटी जोनासा लागीं उलोयलो. ताणें म्हळें, उठ, त्या नांवस्त्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक परगोट कर. जोनास उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हळ्यार एक चोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरिबांनी गोणान आंग पांगुल्लें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिंवासनावेलो देंवलो आनी आपली आंगोस्त्रां काडून ताणें गोणान आंग पांगुल्लें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनेवेन ही फर्मावणी परगोट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पियेवची नात. सगळ्यांनी गोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टीं कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळतो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. चिड्डलोल्या काळजांक केन्नाच तूं पाट वळनाय. काकलूत जारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोष भोगना.
एक योद्न तुका मानता, खोंती बोरीत काळीज चिड्डोलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, चिड्डोलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. उद्गार. आतां तोरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजांत हांव म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच भलो आनी काकूळजार. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांची उरपोंज जेजू भोंवतणी वाडोत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोश्टी पिणका, ती एक खुणा मागता. पूण जोनासाचे खुणे बोगोर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दुखेणीची राणी जोडतेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठतली आनी हिचेर खास्तीचें पोरमोण मारतली, कित्याक ती पृथ्वीचे शिमेतावन सालोमावाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालोमावा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जोडतेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठतलो आनी हिचेर खास्तीचें फोरमोण मारतलो, कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. यान मनशाचो पूत हे पिणकेक जातलो. लूक ओवेस्वर 11:30. नियाळाक आधार. विचित्र मोग देवाचो, विचित्र रचना देवाची, मनशा पासत फावो केल्ली. दीस तशी रात, सुर्या चोंद्री नोकेत्रां, तशींच झाडां फुलां फळां, जनावरां अंतराळ आनी दर्या, सगळोच खुणा विचित्र ओगोणीत देव बापाचें. ओगोणीत विजमीत. आदल्याय कोरारांत लोक खुणा सोदता आनी आधुनीक काळारूय तूं आनी हांव खुणा विजमिता सोदच्या मोनान हांगा थंय धांव मारीत आसात. 2000 ओदीक वर्सां फाटीं जेजूक ह्या संवसारांत धाडून देव बाप रचणारान विचित्र विजमितां केली आनी हेंच विजमीत दर एके पवित्र मिसाचे भेटेन हाजीर जाता आनी जिवो जेजू रूप रूप आमच्या काळजांनी रीग घेता. होच जेजू आमच्यो गरजो पुऱ्यो करता, आमकां उपोट देण्यांनी भरता आनी माप मेजोप नासतना आमी घेता. नियाळ केला काय हांवें आनी तुवें ह्या सगळ्या विजमितांचेर? शुभ वर्तमान स्पश्ट करता. निनेवेच्या लोकांक जोनास खुणा जाल्लो, तसोच मनशाचो पूत म्हळ्यार जेजू आतांचे पिणकेक सोडवणदार जालो. आमी ह्या संवसारांत एकामेकाक राखून सांबाळुया आनी सेवे वरवीं विजमितां आनी मिलाग्रियो अणभवूंक वावरुया. मोगाळ बापा, विजमितां खुणा सोदचे बदलेक आसा त्या देण्यां खातीर सदांच आमी दिनवाशी रावंक आमकां शिकय. आमेन.
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.